सांगपाक खूब खोस भोगता द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स हांच्या वतीन आज लेट नायट आतांच जी ऑर्डर पास जाल्या त्या ऑर्डरींतल्यान स्पेशली आमी सब क्लॉज 3 अंडर क्लॉज 17 ऑफ द मुवमेंट ऑफ पर्सन, the sign on and sign off of the Indian seafarers at Indian ports and their movement of their offset purpose as per the attached standard operating protocol means SOP. आमचे इंडियन सीफेरर्स जे इंडियन कोस्ट जे फॉरेन कोस्ट वेगवेगळे कडेन आशिल्ले खूब दीस हो विशय वेगवेगळ्या पद्दतीत लोक मांडटाले, बट म्हाका सांगपाक आयज खूब खोस भोगता भारत सरकारच्या वतीन पास जाल्ल्या ह्या ऑर्डरींतल्यान आमचे गोंयकार भाव भयणी कितलेशेच जाण जे सीफेरर्स म्हणून भायर आसा ताज्या खातीर आज खास करून जी होम मिनिस्ट्रीन ऑर्डर पास केल्या त्या ऑर्डरीचें हांव स्वागत करता. गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयकारांच्या वतीन, सगळ्यांच्या वतीन स्वागत करता आनी म्हाका खूब खोस भोगता की आमचे गोंयकार भाव जे सीफेरर्स म्हणून भायर आसात तांकां परत येवपाची संद भारत सरकारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन आनी माननीय अमित शाहजी तशेंच आमचे शिपींग मिनिस्टर मांडवियाजी आनी मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्सचे मिनिस्टर्स शिवशंकरजी हांच्यांनी सगळ्यांनी ही संद तांकां परत येवपाक परत एकदां तांकां हांगासर ऑपॉर्च्युनिटी ज्या पद्दतीत स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर्स जे घालून दिल्या ताज्या प्रमाणे ते सगळे जाण फाल्यांच्यानूच परत येवपाक लागतले. हांव फाल्यांच्यानूच इतक्याच खातीर म्हणटा की ह्या हेजेर जी मारेला डिस्कवर ही बोट मुंबय आशिल्ली तेजेर आमचे 66 सीफेरर्स थंयसर आशिल्ली आनी फाल्यां ती परतूय वचपाची आशिल्ली आनी ताज्या खातीर आमकां चिंता आशिल्ली की तांकां बोर्ड करपाक थंय मेळटलें काय ना, सायन ऑफ करपाक मेळटलें काय ना हाजी चिंता लागून आशिल्ली. कंटिन्युअसली आज हांव DG शिपींग आनी बाकीच्या सगळ्या कन्सर्न ऑफिसर्स हांव आसतलो, आमचे सेक्रेटरी फॉर द NRI अफेर्स CS हे कंटिन्युअसली हे तांच्या संपर्कांत आशिल्ले. बट आज सांजे ते 66 सीफेरर्स थंयसर सायन ऑफ करून मुंबय पोर्टाचेर ते उतरतले. ही खरोखरूच त्या खातीर ही प्रोसिजर आयच्यानूच सुरू जाता म्हणपाक कांय हरकत ना. हाजी डिटेल SOP फाल्यां शिपींग मिनिस्ट्री हाज्या कडल्यान डिटेल स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर्स ही शिपींग मिनिस्ट्री कडल्यान ही फाल्यां सकाळीं येवपाची आसा. ताजेंय आमी फाल्यां स्वागत करता आनी हातूंतल्यान जे तेंच्यांनी स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजरांतल्यान जी गजाल सांगल्या की ज्या पोर्टाचेर जी शीप येतली त्या पोर्टाचेर तांचे सगळ्यांचे मेडिकल चेकअप केले वयतले आनी मेडिकल चेकअप केल्या उपरांतूच तांकां त्या पोर्टांतल्यान भायर सरपाक मेळटलें. त्या खातीर त्या पोर्टांतल्यान भायर सरल्या उपरांत तांकां इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन हे दवरले वयतले. बट इफ जर मुंबय त्या पोर्टाचेर देंवले जाल्यार थंयच्यान घडये तांकां म्हणजे बाय रोड गोंयांतूय हाडले वयतले आनी गोंयांत परत एकदां इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन दवरतले. परत एकदां तांकां COVID-19 खातीर टेस्ट केली वतली आनी 14 डेज इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन जाल्या उपरांत तांची परत टेस्ट केल्या उपरांत तांकां परत 14 दिसाचो होम क्वॉरंटायन दवरलो वयतलो. ताकाच लागून म्हणजे जी स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर ही सगळी फाल्यांच्यान येतली. बट तरी सुद्दां आमच्या कडेन आशिल्लो आमचो MPT पोर्ट, ह्या MPT पोर्टा कडेन आतांच आमचे राज्याचे चीफ सेक्रेटरी परिमल राय हांच्या कडेन हांव उलयलो आनी ताका हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिली की तुमी आतांच DG शिपींग हांच्या कडेन तेंचे उलोवन घेयात आनी आमचे जे मारेला डिस्कवरी ह्या शिपीचेर आसा तांच्या बद्दल चवकशी करात आनी त्याच बरोबर MPTची कितें तयारी आसा ही बी जाणून घेयात. हांवें इन्फॉर्मेशन घेतलां ताज्या प्रमाणे ते स्वता MPT चेअरमॅना कडेन उलयले विथ देर मेडिकल फेसिलिटीज म्हणजे तांच्यो स्वताचो डॉक्टर्स आनी मेडिकल फेसिलिटीज आसाच. ताज्या भायर आमकां आमच्यो मेडिकल फेसिलिटीज आमी चड टायम न वेस्ट करता आतांच आमचो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस डॉक्टर डिसा, आमचो डॉक्टर उत्कर्ष, डॉक्टर आयरा आनी डॉक्टर परब हे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसचे चारूय डॉक्टर्स
MPDचेर ऑलरेडी वचपा खातीर गेले. ते वचून थंयसरल्यो प्रोसिजर्स ज्यो आसा आनी बाकीच्यो सगळ्यो ते पळोवन घेतले आनी ताज्यानुसार फाल्यांच्यान प्रोटोकॉल तांकां कितें करपाक जाय होय प्रोटोकॉल जो आसा हो थंयसर रेडी करून घेतले. आमकां मात सुद्दां थोडो सुद्दां वेळ हो ह्या बाबतींत वगडोवपाचो ना म्हणून इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या प्रमाणे आमचे चारूय डॉक्टर्स ऑलरेडी MPDचेर पावल्ले आसा आनी थंयसली प्रोसिजर सुरू जाता. म्हाका दिसता ही खूब बरी गजाल आसा. खूब दीस जाले आमकां गोंयांत म्हणजे कोविड-19च्या बद्दल आमी 7 वयल्यान 0चेर आयले. आमी आतां म्हणटात की एकूय पेशंट कोविड पॉझिटिव्ह राज्यांत ना. आमी 0 स्टेटींत आसा. त्या खातीर आमी खूब जाणांनी म्हणजे कोरोना मुक्त गोवा म्हणून देशभर तांच्यांनी ताचो प्रचारूय केलो. पण हांव म्हणटा आसतना आज एकूय पेशंट कोरोनाचो ना हेंच आमी म्हटलेलें आसा. ताका लागूनय बी आमी सीफेरर्स येयल्या उपरांत हाची खबरदारी घेवप हें गरजेचें आसा. हें सांगता आसतना सीफेरर ह्या इश्यूचेर खूब जाणांनी राजकारण करपाचो प्रयत्न केलो. खूब जाणांनी हो विशय म्हणजे पॉलिटिसायज करपाचो प्रयत्न केलो. कारण कोविड-19चेर तांकां आनी एकूय विशय नाशिल्लो. फक्त तांकां ह्या विशयाचेर राजकारण करून म्हणजे हांगासर जातीभेद आनी धर्मभेद सुद्दां करपाचो प्रयत्न केलो. म्हणजे विशेश करून विशिश्ट धर्माचे आसा म्हणून आमी हाडूंक सोदिना काय कितें अशाय पद्दतीच्यो टिका ह्यो पर्टिक्युलरली हांवें वेगवेगळ्यांच्या सोशल मिडियाचेरूय पळयल्यो. बट खूब वायट दिसलें अशा पद्दतीच्यो टिका एखादे म्हणजे पॉलिटिशियन करता आसतना. हांव मुख्यमंत्री म्हणून म्हाज्या खातीर गोंयांत आसपी सगळे जाण गोंयकार म्हजे भाव आनी भयणी आसात. खंयच्याच जाती आनी धर्माच्या बद्दल हांवें केन्नाच भेदभाव करूंक ना. हांव पळयता आसतना ह्या इश्यू कडेन हे सगळे जाण आमचे गोंयकार भाव आसात, गोंयकार भयणी आसात, तांकां परत हाडपाक जाय ह्या दृश्टीन म्हजो प्रयत्न चलतालो. हांव पळयता की काही जाणांनी म्हणजे जे सीफेरर सुद्दां आसा तांच्याय जाणांनी वायट उतरां दिल्या आसतलीं, सरकाराक आसतलीं, वैयक्तीक आसतल्यो. काही जाणांनी व्हिडियोय काडून सर्क्युलेट केले आसतले. आमकां तेजें पडूंक ना. आमी आमचें काम कंटिन्युअसली हांव मुख्यमंत्री ह्या नात्यान हांव कंटिन्युअसली इन टच with the shipping minister, with the minister of the external affairs, ministry of the home affairs आणि PMO ऑफिस स्वता पंतप्रधाना कडेन हांव ह्या विशयाचेर स्वता माननीय नरेंद्र मोदीजी हांच्या कडेन 4 फावटी तरी उलयलो. माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हांच्याय कडेन पर्सनली उलयलो. DG शिपिंग मिनिस्टर आनी आमचे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हांच्या कडेन तर हांव कंटिन्युअसली डेलीच उलयतालो की डेव्हलपमेंट खंय पावल्या, कितें जालां. हो विशय म्हाका परत प्रेसा फुडें आनी लोकां फुडें सांगपाचो नाशिल्लो. कारण अनलेस एंड अंटील जो पर्यंत विशय सुटावो जायना तो पर्यंत विशय सांगून फायदो नाशिल्लो. म्हणून बरेच जाण टिका करताले, ताजेर म्हाका उत्तरूय दिवपाचें नाशिल्लें. थोड्या जाणांनी राजकारण करून हांगासर धरणे धरपाकूय म्हणून लोकांक स्वताहून हाडले. कारण धरणां धरपाक हाडला तांच्यांनीच परत म्हाका फोन करून सांगलें काही राजकारण्यांनीच आमकां फूस लावन हांगासर धाडलेली. हेंय म्हजे कडेन वैयक्तीक रित्या तांच्यांनी उलयता आसतना सांगलें. अशा पद्दतीच्या म्हाका दिसता पॅन्डेमीक म्हणजे डिझास्टरच्या स्थितींत अशा पद्दतीचें गलिच्छ राजकारण करप हें योग्य न्ही. खरें म्हटल्यार खरें जर आमी राजकारणी असले जाल्यार ह्या परिस्थितींत सरकाराक सपोर्ट करपाची गरज आसली. ह्या परिस्थितींत सरकाराक मदत करपाची गरज आसली. वेगवेगळे लोक वेगवेगळ्या सोशल मिडियाचेर टिकाय करताले. खरें तेंच्यांनी टिका करचे ऐवजी आपले प्लॅन दिवप हें गरजेचें आसलें. बट तें करूंक ना. एनी हांव म्हाका त्या गोश्टीचें पडून वचूंक ना, म्हाका त्या गोश्टीचें वायटूय दिसूंक ना. सीफेररांच्या बद्दल हांव म्हणूंक शकता की घडये तांकां कदाचित भंय दिसतालो आमकां व्हरचें ना काय म्हणून कदाचित थोडे जाण वायट शब्दय उलयता आसतले. ते कितें उलयताले तितून हांव वचना. बट आमच्या खातीर ते गोंयकार भाव आशिल्ले, तांकां हाडप हे आमचो प्रयत्न कंटिन्युअसली चालू आशिल्लो. आनी तो जो पर्यंत सत्यान उतरना तो पर्यंत कोणाकूच खरें दिसपा नाशिल्लें. म्हणून त्या विशयाचेर हांव ओपनली उलोवंक नाशिल्लो. ऑर्डर म्हाज्या हातांत मेळ्ळ्या उपरांत हांवें ठरयलें की प्रेस कॉन्फरन्स घेवप, सांगप आनी ताज्या उपरांतूच लोकांक खरें पडटलें. त्या शिवाय कोणाकूच खरें पडना. कारण हांव गेले 2 दीस कंटिन्युअसली ह्या ऑर्डरीच्या फाटल्यान आशिल्लो. हे तांकां हाडपा खातीर कंटिन्युअसली आमच्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर आसतलो, आमदार चर्चिल आलेमांव, फिलीप नेरी, बाबाशान, क्लाफास, टॉनी, फ्रांसीस सिल्वेर हे सगळे, इवन दो निलेश काब्राल, एलिना साल्डाना मॅडम, आमचो बाप मायकल लोबो, ग्लॅन टिकलो, जोशुआ, हे सगळे जाण नॉट ओन्ली द क्रिश्चन MLA
पण आमचे हिंदू MLA सुद्दां हे कंटिन्युअसली तांकां हाडपाचे ह्या विशयाचेर कंटिन्युअसली इवन दो कार्लोस आल्मेदा तांकां हाडपाक जाय माविन गुदिनो मिनिस्टर तांकां हाडचे ह्या विशयाचेर कंटिन्युअसली म्हाज्याय कडेन हो विशय फॉलोअप करताले आनी तांकां हाडल्या उपरांत फॅसिलिटीज कितें खंय दवरचे हाजेर डिस्कशनूय करताले. त्या खातीर म्हाका दिसता सरकारान हाजी तयारी सुरू केल्ली आसा. आमी तांकां क्वॉरंटायन खंय करप आनी कितें करप कितल्या पद्दतीन येतले. आजूय बी आयज आमी 8:30 वरांचेर आमकां ऑर्डर अपेक्षीत आशिल्ली. त्या वेळार हांवें कोर ग्रुप्सची मिटींग आमचे म्हणजे CS हेल्थ सेक्रेटरी आनी बाकीच्यांची मिटींग घेवन आमी हॉटेल्स शॉर्टलिस्टेड केल्या. काही आमचे इन्स्टिट्यूशन्स आहा ती शॉर्टलिस्टेड केल्या. आमकां प्रत्येकाक एक सिंगल रूम विथ अटॅच टॉयलेट्स वो आमकां गरज आसा कारण आमकां कॉमन फॅसिलिटीज आसलेल्या जाग्यार दवरपाचें ना. तांकां सेपरेट जाग्यार दवरपाची गरज आसा. तेजी वेवस्था ही आमी आयजूय बी परत एकदां पळयल्या आनी हे सगळे घेतल्या उपरांत म्हाका दिसता तांकां सेपरेट क्वॉरंटायन इन्स्टिट्यूशनल क्वॉरंटायन सेंटर्स दवरपाची तयारी सरकाराची आसा. ते खंयच्या पोर्टाचेर येतले आनी पोर्टाचेर येयल्या उपरांत तांकां बाय रोड गोंयांत कशें हाडपाचें हाजी फुडली तयारी ही फाल्यां DG शिपिंगाची ऑर्डर SOP ऑर्डर येयल्या उपरांत आमी फाल्यां ठरोवपाक शकतले. बट आयचे घडीक ज्यो 2 शीप हांवें वदर जशें म्हटलां की इट इज एन कर्निका, इट इज 93 क्रूज ज्यो तेजेर आसा ह्यो फाल्यां सकाळी फुडें ते सायन ऑफ करतले ताज्या वयल्यान. आनी मार्सेला डिस्कवरी हाज्या वयल्यान 66 to 65 गोवन क्रूज आसा. हेय बी फाल्यां सकाळी सायन ऑफ करतले. ताज्या भायर 23 हे आंग्रिया ह्या इंडियन शिपाचेर आसलेले क्रूज हेय बी फाल्यां सकाळी सायन ऑफ करपाचे आसा. आनी एक्चुली एट प्रेजेंट ते सायन ऑफ मुंबय पोर्टाचेर करतले. आनी मुंबय पोर्टाचेर केल्या उपरांत स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर हे DG शिपिंगाचे येयल्या उपरांत तांकां बाय रोड हाडप काय बाय वॉटरवेज हाडप हे ताज्या उपरांत ठरतलें. बट एट प्रेजेंट तरी जी आयल्या ती प्रोसिजरच्या प्रमाणे ते थंयसरूच तेंच्यांनी सायन ऑफ करप हे गरजेचें आसा हे ठरलेलें आसा. हांव परत एकदां सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ही ऑर्डर कंटिन्युअसली म्हाका दिसता आमच्या इतकें फॉलोअप खंयच्याच दुसऱ्या राज्यांत करूंक नासतलें. हे कंटिन्युअसली फॉलोअप माननीय अमित शाहजी आनी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी गोंयकारांच्या वतीन हांव तांचे आभार मानता की तांच्यांनी हे आमच्या कंटिन्युअसली आयकून घेतलें आनी आयची ऑर्डर मिनिस्टर ऑफ द होम अफेर्स हांच्यांनी पास केली. त्या बद्दल हांव खरोखरूच आभारी आसा. हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा, तांकां देव बरें करूं म्हणटा ही ऑर्डर पास केल्या बद्दल. आनी सगळ्या आमच्या सी फेरर्सच्या म्हाका दिसता फॅमिलीनीय बी माननीय नरेंद्र मोदीजीचे धन्यवाद म्हणपाक जाय, तांकां थँक्स दिवपाक जाय निश्चितच. आनी हांगासर आयल्या उपरांत काही प्रोटोकॉल जे आसा हे सांबाळप गरजेचें आसा. ते हांगासर आयल्या उपरांत म्हाका दिसता माननीय नरेंद्र मोदीजीचे आनी माननीय अमित शाहचे ऋणानुबंध म्हणजे तांचे आमी जशें म्हणटा की ते तांकां विसरूंक शकचे ना. कारण ह्या कठीण प्रसंगाचेर ज्या पद्दतीन माननीय मोदीजी आनी माननीय अमित शाह हांच्यांनी डिसिजन घेतल्या आनी गोंय सरकारान केल्ले एफर्ट्स हे ते विसरूंक शकचे ना, विसरचे न्ही अशी हांव अपेक्षा करतां. सगळे जाण सुखरूप रित्या परत एकदां म्हणजे पावचे हाजी अपेक्षा करता. आनी निश्चितच हे फाल्यांच्यान हाजी प्रोसिजर सुरू जातली. ताका सगळ्यांनी सहकार्य करप हे गरजेचें आसा. आनी आमी तितकेच लॉकडावन जे 3 तारखे पर्यंत आसा कारण सी फेरर्स गोंयांत आयल्या उपरांत परत एकदां आमकां अलर्ट जावप गरजेचें आसा. आमी जरी म्हटलें की आमी सगळे प्रोसिजर्स फॉलो करतले, आमी तेंचे 2-2दा कोवीड टेस्टूय करतले हाडल्या उपरांत 14 दीस दवरल्या उपरांत. बट तरी सुद्दां आमी सगळ्यांनी लॉकडावन आनी सोशल डिस्टन्सींग जे कोवीड-19 खातीर नॉर्म्स आसा हे पाळप हे सांबाळप गरजेचें आसा. तुमी सगळ्यांनी इतके दीस सहकार्य करीत आयल्या. उरलेले 3 तारखे पर्यंत तुमच्या सहकार्याची हाज्याय फुडें अपेक्षा करता आनी तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें हें तुमच्या लागीं मागता. धन्यवाद. मारेला काय मारवेला रे ती मारावेला
गोवा में जो सीफेयरर्स का इशू था वो आज लगभग सॉल्व हो गया, एमएचए का ऑर्डर है तो उनको वापस लाने के सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स इनका जो आज ऑर्डर पास किया, आज अभी थोड़ी देर पहले होम सेक्रेटरी ने जो ऑर्डर निकाला, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द साइन ऑन एंड साइन ऑफ द इंडियन सीफेयरर्स एट इंडियन पोर्ट्स एंड देयर मूवमेंट फॉर द ऑफिसर पर्पज, जब मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं सभी गोवा के लोगों की तरफ से माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। माननीय अमित जी शाह होम मिनिस्टर्स, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इनके साथ में ही मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ द शिपिंग मिनिस्टर, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हम लास्ट 7-8 दिन से कंटिन्यूसली सी फेयरर्स का इशू जब से लॉकडाउन किया है तब से कंटिन्यूसली मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स, शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और पीएमओ ऑफिस से एक कंटिन्यूसली फॉलोअप कर रहे थे कि ये इशू रिजॉल्व होना चाहिए था। हमें सी फेयरर्स के सभी के पर्सनल फ़ोन आ रहे थे, बाकी वो कांटेक्ट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने वहाँ बोर्ड उनके जिस पोर्ट पे थे, जिस शिप पे वो थे, वहाँ से उनको गोवा लाना था, इंडिया लाना था। इसीलिए हमारी कोशिश चल रही थी। बाकी जो डिफ़िकल्टीज़ उनको वहाँ थे, सभी डिफ़िकल्टीज़ वो बता रहे थे। हमने यहाँ पे नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया था हमारे एनआरआई के ऑफिस की तरफ से, मिस्टर एंथोनी एंड मिस्टर संजय कुमार आईएएस ऑफिसर। वो भी कम्युनिकेट कर रहे थे जो सेंट्रल का कोविड जो दामू रवि बोल के जो आईएएस ऑफिसर अपॉइंट किया था, जॉइंट सेक्रेटरी फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स, उनसे उनकी कंटिन्यूसली बातचीत चल रही थी। तो फिर आज बहुत अच्छा लगा, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स ने आज साइन ऑफ और साइन ऑन करने के लिए जो ऑर्डर पास कर दी, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और इस ऑर्डर की तरफ से कल से जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से जो साइन ऑफ और साइन इन करना है वो कल से स्टार्ट होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से इसके लिए टीजी शिपिंग से और एक प्रोटोकॉल आने वाला है, कौन सी शिप कौन से इंडियन पोर्ट पे लगेगी, कौन सी शिप कहाँ पे लगेगी और उनके मूवमेंट किस तरह से होगा, इसके लिए सेपरेट एसओपी आने वाली है कल। तो उस एसओपी से देख के बाकी प्रोटोकॉल यहाँ पे निश्चित किया जाएगा। उससे पहले हमारे गोवा के पोर्ट जो मार्मा गोवा पोर्ट ट्रस्ट है, वहाँ पे जो डीजी शिपिंग की शिप आने वाली है उसके लिए हमने तैयारी आज से ही स्टार्ट की है। आज मैंने इंस्ट्रक्शन दी अपने चीफ सेक्रेटरी श्री परिमल राय जी से, उनको कहा कि डीजी शिपिंग के संपर्क में रहिए, डीजी शिपिंग का कल का जो एसओपी इशू करिए, जो इशू करते हैं उसी के हिसाब से हम प्रिपरेशन करेंगे। और आज ही अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द सीएस, वो एमपीटी चेयरमैन से उन्होंने बात किया। और बाकी सभी लोग हमारे जो डॉक्टर्स टीम, डॉक्टर डीसा, डॉक्टर उत्कर्ष, डॉक्टर आयरा एंड डॉक्टर परब, ये सभी लोग आज एमपीटी के ऊपर अभी चले गए और वहाँ की फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, वहाँ हम लोगों के लिए किस तरह से उनका कोविड की टेस्ट कर सकते हैं, उनको कहाँ क्वारंटाइन रखेंगे, जब तक उनके टेस्ट का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक उनका एमपीटी में कहाँ रखना है, शिप पे रखना है, किस तरह से उसका प्रोटोकॉल है, वो समझ में लेने के लिए और एमपीटी के मेडिकल टीम के साथ, चेयरमैन के साथ डिस्कशन करने के लिए अभी ऑलरेडी स्टार्ट हुआ। और इनके साथ डिस्कशन करने के बाद कल जो शिप एमपीटी में आएंगी उसके बाद उनका टेस्ट होगा। जो कोई समझो पॉजिटिव मिला तो उसको जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारे कोविड हॉस्पिटल में उसका भर्ती किया जाएगा। जो लोग नेगेटिव आ जाएंगे उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर जो हम होटल्स ले रहे हैं या बाकी सब कुछ जो ले रहे हैं उनको वहाँ पे रखेंगे। इसके सिवाय उनको 14 दिन वापस से टेस्ट करेंगे और उसके बाद ही उनको होम क्वारंटाइन करने के लिए हम घर भेज देंगे। इसलिए गोवा गवर्नमेंट की तरफ से आज रात से अभी से हमने ये प्रोटोकॉल स्टार्ट कर दिया है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कंटिन्यूसली हम बहुत दिन से ये कोशिश कर रहे थे कि गोवा के हमारे ढेर सारे सी फेरर्स, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 8000 पीपल्स जो सी फेरर्स बाहर हैं, उनके लिए हमारी कोशिश चल रही थी। और आज वो ऑर्डर की तरफ से उसको फाइनल ऑर्डर मिल गई है। मुझे और भी खुशी है कि जो कर्णिका शिप जो मुंबई पोर्ट पे है उसमें 93 क्रूज जो गोवंस हैं वो कल साइन ऑफ करेंगे।
मुंबई पोर्ट पे और मरेला पे 66 क्रूज़ हैं, वो भी कल वहाँ पे उतरने वाले हैं। इसके सिवाय अंग्रिया पे 23 क्रूज़ जो गोवंस हैं वो वहाँ पे उतर जाएंगे। उसके बाद में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेगा डीजी शिपिंग का उसकी तरफ से, समझो बाय रोड नहीं तो बाय वाटरवेज, दे विल कम टू द गोवा। मैं आज बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय पंतप्रधान मोदी जी का और माननीय अमित शाह जी का, क्योंकि जो कंटिन्यूसली हम एफर्ट्स कर रहे थे सी फेरर्स के लिए, आज ऑर्डर पास करके सभी गोवा की तरफ से आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे गोवा के सभी सी फेरर्स भाई बहन जो बाहर हैं वो वापस आने वाले हैं। मेरी माननीय पंतप्रधान जैसी ये भी रिक्वेस्ट है, इसके सिवाय और भी जो इंडियंस अभी और भी गोवन सी फेरर के सिवा भी बाहर हैं उनके लिए भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जल्दी से जल्दी बनाए, यानी कि उन लोगों को आने के लिए भी जो जिस तरह से प्रोसीजर रहेगी वो उनको भी वापस आना है, देश में वापस आना है अपने स्टेट में, इसके लिए भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जल्दी से जल्दी बनाएं, यही मेरी उनसे विनती रहेगी। फिर से एक बार मैं गोवा के लोगों की तरफ से माननीय पंतप्रधान मोदी जी का मैं धन्यवाद देता हूं। और सब कुछ होने के बाद भी हमारे 3 तारीख तक ये लॉकडाउन वैसे ही चला रहेगा, क्योंकि जो अभी गोवा में एक भी केस पॉजिटिव नहीं है एट प्रेजेंट, आज के दिन 0 केसेस गोवा में प्रेजेंट है, फिर भी हम लॉकडाउन उसी तरह से पालन करेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं। और सभी गाइडलाइन जो सेंट्रल ने दी है उसी गाइडलाइन के हिसाब से बाकी सब इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, बाकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी चालू रहेगी। मैं लास्ट में एक ही कहूँगा कि कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। थैंक यू।